सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावानो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतूं तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारान जोडतेल्यात. नांतर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच फावटी 500 भावापरास चड जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 90 जण आजून पर्यान जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर सोमेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्माल्या बरे म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. धर्मदूतां मदें हांव कनिश्ट. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्हय, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिल्या. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार ते देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. निजाळकी सांगचें जाल्यार तांचे सक्तपरास चड मिनातेन हांव वावुरलां. हांव जावं ते जावं आमी सकड परगट करता ते एकच आनी तुमी सतमानलाय तेंच. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचोया, कित्याक तो बरो. हाल्लेलुया. सर्वेस्पराक अर्घां दिया, कित्याक तो बरो. ताचो मोग ससनाक थकता. इस्रायेलाचे घराणे म्हूण ताचो मोग ससनाक थकता. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचोया, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान सैत वेलां. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यांत विस्मेता. हांव मरचो ना, हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां वर्णितलो. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचोया, कित्याक तो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका अर्घां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजी स्तुती करतां. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचोया, कित्याक तो बरो. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. फारिसेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फारिसेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरांत कोठी जिणेची येतली एक स्त्री आसली. जेजू फारिसेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयां सरशी फाटल्यान रावून रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले
आपल्या माथ्याच्या केसाने ते पुसले. तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. हें पळोवन जेजूक आपोवणे दिल्ल्या फारिसेवान आपणा इतल्याक म्हळें, हो मनीस निजायकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीन म्हूण जाणा आसतो. तेदवा जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्रे. तवळ जेजू मुंदारून म्हणालो, दुडू रीण दितल्या एकल्याक 2 जण रीणकारी आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवें आसलें. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नातले वरवीं ताणें तांकां माफी केलें. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? सिमांवन जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवें आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्रिये थंय परतून सिमांवक तो सांगी लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू? हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरलेले घडयेतावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें ना, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. देखून हांव तुका सांगतां, जायतीं तिची पातकां ती तिका बोगसाल्यांत. तिणें दाखयलेलो वर्तो मोगूच हाका साक्ष. जाका थोडेंच बोगशिलां तो थोडोच मोग करता. उपरांत जेजू ते स्त्रियेक म्हणालो, तुजी पातकां तुका बोगसालीं. ताचे सांगाता जेवणार बसलेले आपणा इतल्याक अशें म्हणूंक लागले, पातकां सयत बोगशितलो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून ते स्त्रियेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बाचाव केली. समाधानान वच. देवाचें उतर हें, वाकान्नी तुका क्रिस्ता.